नमस्कार, येवकार तुमकां पासे टू कार्यावळीन आणि आमी सध्या भोवत पाविल्ले आसा खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी एरियेंत. खोतीगांव हो अशी एरिया आसा जी काणकोण म्हटले की लोकांक खोतीगांव वचपाक उमेद जाता, कारण थंय आसा ते वायल्ड लायफ. आनी जे वायल्ड लायफ एन्थुजियास्ट आसा, नेचर लवर आसा, तांकां ही जागो वन्स अपॉन लायफ टायम एटलिस्ट विजीट करीनसो दिसता, कारण हांगाचे जे रिच वायल्ड लायफ आसा ते जगप्रसिद्ध आसा. आमी जंय उबे रावल्या ती इट इज नॉट पार्ट ऑफ वायल्ड लायफ सँच्युरी, बट इट इज इन वायल्ड लायफ अँड जस्ट नेक्स्ट टू वायल्ड लायफ सँच्युरी. आणि हांगा आमचे मदलोच एक गोंयकार जर्नलिस्ट कम एंटरप्रेनर बासुरी देसाय हांणी आपलो इको फ्रेंडली रिसॉर्ट सुरू केल्लो आसा, द अर्दन नेस्ट. आमी थंय पासे मारतले. सध्या आमी उबे रावल्या ते ट्री हाऊस, ट्री रूम कितें म्हणटा ताका? ट्री हाऊस. Yeah, it is constructed on the tree without damaging or without any damage to the tree. झाडार आसा म्हणून झाडाक डॅमेज करूना. ना करूंक ना. दिस इज अंडर कन्स्ट्रक्शन. फुडले 10 दिसां भितर हे ट्री हाऊस रेडी जातले आणि आता हे सगळे ग्लासाचे जातले. ग्लासाचे करपाक ठरयलें ओनली बिकॉज ऑफ द क्लायमेट अँड एनवायरमेंट अँड चेंजिंग क्लायमेट. बेसिकली फॉर लास्ट 2 years वी आर एक्सपिरियन्सिंग लॉट ऑफ रेन. अशें न्ही ऑक्टोबराक पावस वता कसो, की लास्ट 2 years वी हॅव सीन रेन ऑलमोस्ट एंटायर इयर. एवरी 15 days देर इज अ रेन हियर. चिरापुंजी जाल्या म्हणटा. Looks like. So we can say that. And it is very difficult to maintain it with this structure. So that is the reason we have decided to fabricate it and put all the glasses, so it will give a exotic look also in the wildlife. सो हांगा समज हातून जेन्ना ही बाल्कनी आणि भितर रूम्स आसा, Right. म्हणजे हांगा तूं न्हिदून सुशेगाद जाय जाल्यार जंगल पळोवपाक मेळटा. Yeah, right. At a height. Yes. And there will be privacy also. There will be curtains. It is not that transparent cottages would be there. There will be curtains from inside, and the bathroom and toilet which is actually attached to this tree house. Basically we have not seen any tree houses who are offering bathroom and toilet. So that will be closed, and rest entire living room will be open with the glasses. Okay. आमकां फुडें आता रिसॉर्ट पळयतले. बासुरी आमकां घेवन वतलो ताच्या रिसॉर्टान. सो त्यो कॉटेजीस आसा पळय न्ही, त्यो मातयेच्यो. हय. सो माती हांवें हांगचीच यूज केली. म्हाका खंयच्यान विकत हाडची पडूना किंवा ट्रान्सपोर्ट करूंक पडूना. हांगा हांवें स्विमींग पूल बांदला पळय, तेन्ना म्हाका थंय खोदपाक पडलें आनी डीग करपाक पडलें पळय. वयलो स्विमींग पूल आहा तो. सो आनी हांगा आमचे लोकल लोक आसले, सो ते म्हणपाक लागले मातयेचें आमी घर बांदूंक शकता ह्याच मातयेचें. खोतीगांवान लोक आसा हे मातयेचे घर? हय, देर आर लॉट ऑफ पीपल. म्हणल्यार खूब अशे आसा लोक हांगा, ट्रायबल लोक आसात. सो ते बेजिकली असली घरां बांदतात. पयलीं एक्चुअली हे सायडीच्यान ऑलमोस्ट ऑल द ट्रायबल्स दे यूज टू कन्स्ट्रक्ट अँड लिव इन द सेम हाऊसेस. मड हाऊसेस, सेम मड हाऊसेस. इवन माय एन्सेस्ट्रल हाऊस डावन हियर फ्रॉम 1 kilometer, इट इज मेड अप ऑफ मड. हय, मातयेचे. सो ताका लागून तुका एसीची गरज ना. एक मेन म्हणल्यार त्याचो फायदो तो की तेतून भितर खूप थंड असता. एक फॅन लायल्यार गरमेन सुद्दां सगळे तुजी हे भागता. मे म्हयन्यान सुद्दां गरमी जायना भितर. आनी दुसरें म्हळ्यार हांगा तुगेली झाडांय आसा त्या कॉटेजींचे. हय. आमी कशें केला, वेरेवर अवेलेबल स्पेस त्याच जाग्यांनी आमी ही घरां बांदल्या. लायक वी से दॅट झाडां मारूना. एक सुद्दां झाड मारूना आमी. एकूय झाड वयल्यान लायल्या दिसता म्हाका खुबशी. हय, दॅट इज सम फ्रूट बेरिंग एंड अदर. पूण एक्झिस्टिंग रानांतली झाडां मारून ना, कांयच एक झाड मारून आसतना आमी ह्यो कॉटेजी बांदल्या. ह्यो तुमचो जागो? हय. वो वायल्ड लायफ सँच्युरी कुशीक पडटा, पूण वायल्ड लायफ सँच्युरीन पडना. ना.
ही प्लेस आसा पळय व्हेरी नेक्स्ट टू द वायल्ड लायफ सेंच्युरी एंड डिवायडेड बाय द रिवर. ओके. ते सायडीच्यान न्हंयच्या ते सायडीच्यान वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी हे सायडीच्यान आमची प्रॉपर्टी. हां. दॅट इज सो एक्चुअली हाका अटॅच न्हंय आसा म्हणजे हांगा हय. कोण रावपा आयला तांकां न्हंयन न्हांवपाक हय मेळटा. हय 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 बुडपा भंय ना. ना 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 कांय ना कांय ना व्हेरी सेफ रिवर. सेफ No रिवर. issues, yes. ओके बरें आनी एक हांगा परत ट्री हावज आनी एक बांदला हांगा. हय हो सेकंड ट्री हावज. हां. सो रायट नाव दोनच ट्री हावज बांदला हांवें. सो हा. एट टू बी फर्निश्ड. हय. सो इन अनदर 10-15 days वील सो डू 2 ट्री हावज आसतले. 2 ट्री हावज आहा. सेफ. व्हेरी सेफ. रातचो वयर सांजचो सकयल सकाळी ना सकयल ना. ना 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 कांय ना कांय ना. इट इज बेजिकली तेका फॅब्रिकेट मेटलान केला GI मेटल हां. आनीक सिमेंट शीट यूज केला तेका. हां. सो देर इज नो इश्यू ऑफ एनी सेक्युरिटी ऑर यू विल फॉल डावन ऑर तशें कांय ना. सगळी तेजी हें खबरदारी घेतलेली आसा बांदतना. सो जसं कॉटेज स्ट्रॉंग आसा आनी कॉटेज Right. सेक्युअर आसा तशीच हे सेक्युअर आसा. रायट रायट रायट. जी दारा बिरा सगळे सेक्युअर सगळे सेक्युअर आसा कांयच प्रॉब्लेम ना. बट ओनली थिंग इज दॅट वी वॉन्ट अलाव मोर दॅन 2 or 3 people टू स्टे. हां. तेका तितलो वेट बॅलन्सिंग करून बांदलेले आसा की झाड ग्रुपांक रावपा ना. ना ग्रुपांक रावपाक ना. इट इज ओनली फॉर द कपल्स. कपल्स किंवा दोग जाण दोग जाण दॅट्स इट. अशें. कित्याक तेका वेट मॅनेज करचो पडटा न्ही बिकॉज Okay. कम्प्लिटली ती झाडाचेर उबी आसात. नाच बीच करप ना. ना ना ना. केन्ना हांगा हे बांदपाक स्टार्ट केलें केन्नाच्यान आसा हे? 2018 एक्चुअली हांवें फ्रॉम एक्टीव जर्नलिझम हांवें ब्रेक घेतलो हां. आनीक 2018 हांवें तें बांदपाक स्टार्ट केलें. एंड 2019 इन फेब वी हॅड एक्चुअली इनॉग्रेटेड. हां. जालें कशें इन द मार्च ड्युरींग फर्स्ट लॉकडावन तेन्ना आमकां अकस्मात बंद करचें पडलें कोवीड. कोविडाक लागून. सो सेटबॅक जालो तुका. हय ऑलमोस्ट 8 months म्हाका बंद दवरचो पडलो. हां. 8 म्हयने. मागीर ऑक्टोबरान चालू केलो हांवें. हां. सो बाय द टायम परत गियर अप जाता म्हटल्यार डिसेंबर जालो. हां. आनीक मागीर परत एप्रिलान परत बंद करचो पडलो. दॅट वॉज सेकंड टायम. एक्झॅक्ट तुका आयडिया कशी आयली कॉन्सेप्टाची? आयडिया इन द सेन्स कशें जालें की आमी बिकॉज ऑफ प्रोफेशन हांव भायर खंय खंय भोंवतालो विदीन गोवा आवटसायड गोवा आनी आय यूज टू सी इको फ्रेंडली रिसॉर्ट. कळ्ळें न्ही. सो तशें करून म्हाज्या लक्षान आयलें की वी नीड टू शोकेस समथींग रायट थिंग बिफोर द ट्युरिस्ट एंड द पीपल. अर्दे लोकांक खबरूच ना इको फ्रेंडली रिसॉर्ट ऑर इको फ्रेंडली स्टेईंग ऑर एकोमोडेशन म्हणल्यार कितें तें. आय एम नॉट सेईंग ऑल द पीपल. नो डावट की तेंचे इको फ्रेंडली रिसॉर्ट about the concept. The resort is eco-friendly, but it is not situated in the proper environment. म्हणजे रिसॉर्ट इको फ्रेंडली Right. बांदला बांदला इको बांदला. फ्रेंडली. Yes, right. No doubt into म्हणून that. हय. तो जंगलान ना. तो जंगलान ना. आमच्या अंजुना बी आसता तसो. हय. अंजुना वागातोर मोरजी मांद्रे यू विल फायंड लॉट ऑफ इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली. दे विल से टुरिस्टांक इको दिसता फ्रेंडली. की हे एनवायरमेंट. हय. मागीर हळूहळू कशें जातलें की दॅट विल बिकम अ ट्रेंड आनीक इको फ्रेंडली म्हटलें की ते जातले बीच सायड. बट इको फ्रेंडली म्हटलें की इट इज बेजिकली शूड बी लायक दीस. सो म्हाज्या तकल्यान एक गजाल आयली एन आयडिया यू कॅन से की म्हाजो गांव ह्या गांवान म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी हांवें कितें इवन बारीक स्केलीचेर कित्याक जावना कितें तरी स्टार्ट करचें आनी वील शोकेस द रायट थिंग इन द कन्सेप्ट ऑफ इको फ्रेंडली टुरिजम ऑर इको फ्रेंडली एकोमोडेशन वॉट एवर. सो तेज्या नंतर हांवें खूब जाणां फुडें डिस्कस केलें. मागीर फायनान्सीस पयले अबावट द लोन्स एंड देन आय डिसायडेड की एक 4 कॉटेजी बांदून पळोवपाचो. सुरवात करपाची जस्ट टू टेस्ट द वॉटर्स. तुमचो आशिल्लो. हय हय. दॅट वॉज अ एडवांटेज एक्चुअली. म्हाका जाग्याचेर इन्वेस्ट करपाक पडलो ना. हां. थंय खूब पयशे वाचले. हय. थंय एक्चुअली अर्दे पयशे जाग्याचेरच इन्वेस्ट वतात. आनीक बेजिकली फाटले 2 वर्सां जो आमकां कोविडाक लागून त्रास जाला आनी कोणाच्यान जाल्यार इतलो लोन आसून सस्टेन करपाक जायना आसलो कित्याक बिकॉज ऑफ द लीज एंड ऑल. म्हाका लीज पे करपाक पडना. सो दॅट इज माय एडवांटेज. सो आतां मागीर दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा जेवण. हय, जेवण right. हांगाच लोक करता काय? ना जेवण आमी प्रोवायड करतात सारके गांवठी पद्दतीन. हय. कंप्लीट ट्रेडिशनल गोवन फूड वी ऑफर टू ऑल द टुरिस्ट हू आर कमींग. आनी तांकां खंय पयस जंगलान आयले कशें फील जावचें ना. सो तुमी घरा कशें जेवता तशेंच आमी तेंच जेवण आमी हांगा दितात.
नो डावट की उरलेले अदर डिशीज आसात बट तुमकां सपोज ट्रेडिशनल जेवपाचें आहा वी ऑफर यू द ट्रेडिशनल गोवन फूड घरचें घरचें जेवण नुस्तें बी. अँड इट इज मेड अप ऑफ ऑल होममेड स्पायसीस. आतां आमी हांगा समज येतले जाल्यार काणकोणच्यान कितले किलोमिटराचेर पडटा हें? काणकोणसान हे एक्झॅक्टली 14 किलोमिटर्स आसा एक चौदा. हय 15 मिनटां फ्रॉम द सिटी आनी फ्रॉम पालोलेम बिचा वयल्यान एक 15 ते 20 मिनटां ड्रायव्ह करचें पडटा. पाळोळें बिचारसून 15 मिनटांनी हांगा पावला. हय हय ओके सो दोनूय मेळटा जाल्यार बीचूय बीचे मेळटा आनी वायल्ड लायफ आसा. वायल्ड सो दॅट इज अनदर एडवांटेज ऑफ अवर प्लेस. सो लोकांक सपोज रावपाक हांगा जाय आनी दे वॉन्ट टू गो इन टू द वायल्ड लायफ दे वॉन्ट टू गो इन टू द एट द वॉटरफॉल्स ऑर इन द जंगल माउंटेन ट्रॅक्स माउंटेन ट्रेल्स ते करूं शकता ते. आनी सेकंडली सपोज 2 दिसांनी तांकां दिसलें की वी वॉन्ट टू ट्राय बीच सो दे कॅन जस्ट स्टार्ट द वेहिकल एंड यू कॅन रीच ऑन द बीच इन 10-15 मिनिट्स. ओके एक आसता लोकांक वायल्ड लायफान वचपा खातीर खुबशे जाण फाटीं फुडें सरता की आपल्या घराचें कम्फर्ट सोडून थंय वचप जंगलान वचप मागीर कितें दुर्घटना जावपाक शकता अटॅक जावपाक शकता. हय बेजिकली हय रायट तुमी म्हणटा तें रायट. कशें खूब अशे एडवेंचरस लोक आसता की तांकां वायल्ड लायफ एक्सपिरियन्स करपाक जाय आनीक बेजिकली इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ इनसेक्युरिटी आनीक एकोमोडेशन बरें आसतलें काय ना. अर्दे लोकांचें तें आसता आमी गेले जाल्यार खंय रावतले बारीक कॉटेज आसतली आनी कितें सो तांकां तो एक डिस्कम्फर्ट फॅमिलीक घेवन गेलो भुरगीं आसता तांकां एक तो डिस्कम्फर्ट आसता कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून आमी कितें केलां वी हॅव गिवन ऑल द एम्युनिटीज इन द कॉटेजीस एंड कॉटेजीस आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट सच अ प्लेस की तुमकां कांयच फील जायना की यू आर इन द जंगल बट यू आर इन द जंगल. तुका फील जायना की आपल्याक भंय दिसतलो कशी कित्याक द एंटायर प्रॉपर्टी इज फेन्स्ड विथ द पावर फेन्सिंग सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वायल्ड एनिमल कमींग इनसायड कळ्ळें न्ही. सो बेजिकली लोकांचे भंय आसता की हांगा वायल्ड लायफ कोणी दुकर येयत काय कोणी बिबटो येयत काय सो बिकॉज ऑफ दॅट सो आमी येतनाच पयलीं आमी तांकां ब्रीफ करतात ट्युरिस्टांक की हांगा भिवपाची कांयच गरज ना. भिवपाची गरज ना हांगाय भिवपाची गरज ना बिकॉज दीस एंटायर एरिया इज पावर फेन्स्ड दॅट इज अ मेन थिंग. हांगा रावले जाल्यार पळोवपाक कितें म्हणटा म्हाका दिसता फाटल्यान एक धबधबो आसा. हांगा रावले जाल्यार पळोवपाक तुका मेन म्हणल्यार तुका वायल्ड लायफ सेंच्युरीन वचूंक मेळटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन विचारता ट्युरिस्ट कितें काय म्हटल्यार वील देर बी एनी सायटींग सो दॅट कंप्लिटली डिपेंड्स ऑन युअर लक की हांगा पांजऱ्यान दवरलेले जनावरां ना. इट इज ओपन वायल्ड लायफ सेंच्युरी इट इज नॉट अ झू सो इट डिपेंड्स ऑन युअर लक. वॉटर होल्स आसा हांगा वॉटर होल्स आहा ट्री टॉप आसा वॉच टॉवर आसा सो या दे हॅव सिस्टमॅटिकली पाशियेस काडून वयर रावलो जाल्यार पळोवपाक मेळटा. आनी बेजिकली कशें आसता ट्युरिस्टाचे दे वील गो इन अ डे लायट इदर यू हॅव टू गो इन द मॉर्निंग ऑर लेट इवनिंग आफ्टर 6:30 अर्ली इन द मॉर्निंग किंवा लेट. हय अर्ली इन द मॉर्निंग. हांगा मागीर फॉरेस्ट प्रॉब्लेम करिना ना यू हॅव टू जस्ट टेक द परमिशन ऑफ द वायल्ड लायफ अँड पे द नेसेसरी फीज विच आर नाव हायक्ड बाय देम आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन and that is the reason some of the people are not going in the wildlife. Vadeli fee per head some 100 rupees or something or vehicle 500 rupees. I don't know the exact figure but that is what the tourists which are coming here they have told us. And ते गेटीर वतान थंयच्यान परतोन येतात. सपोज 4 जाण गेले एक गाडी घेवन ते 400 रुपया आनी व्हेकलाचे 500 समथींग लायक दॅट सो ते 900,000 रुपया तांकां कित्याक तांकां एश्युअर्ड कांय सायटींग ना. इट इज नॉट लायक बंदीपूर और कबिनी तुका गेलो जाल्यार रस्त्याच्या सायडीन चितलां तरी दिसतात एलिफंट दिसता. आमच्या हांगा सद्या तरी कांय दिसना न्ही. दिसता तें दिसल्यार तुगे लक आनी तें बी लेट इवनिंग आनी अर्ली मॉर्निंग दिसता. पूण वायल्ड लायफ म्हणजे बाकीच्यो गजाली वायल्ड लायफ डजंट मीन ओन्ली वायल्ड एनिमल्स पूण बाकीची झाडां हय एनवायरनमेंट हय दॅट इज ब्युटिफूल अँड दॅट इज द रिजन पीपल वॉन्ट्स टू कम हियर कळ्ळें न्ही. अँड दीस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट सो तेका लागून लोकांक येवन दिसता हे सायडीच्यान. अँड those who are actually nature lover, environmentalist, conservationist, like those people who are coming. आणि एक सेकंडली गोष्ट हांवें नोट केला ती लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे लायक वायल्ड लायफ. तांकां खूब आवडटा. हें एक हांवें हांगा आमच्या हांगा ट्युरिस्ट येता तेंच्या पयला इवन ल्हान भुरग्यां वाव वी हॅव कम इन द जंगल लायक तेंचो फील तांकां एक्चुअली भंय दिसना. भंय दिसता तो पेरंट्सांक आपूण भुरग्यांक घेवन वता कशें आसतलें काय म्हणून. सो दॅट इज द रिजन आमी
आमचो हो प्रोजेक्ट कम्प्लिटली स्ट्रेस फ्री आणि फियर फ्री केला. सो पॉकेट फ्रेंडली. डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली. तुम्ही फॉर एक्झाम्पल यू गो इन एनी ऑफ द वायल्ड लायफ सँच्युरीज. आमच्या गोंयांत तितले व्हडले एकोमोडेशन आनी प्रायवेट प्लेयर्स नॉट देर इन द हॉस्पिटॅलिटी. बट यू गो लायक कबिनी वायल्ड लायफ सँच्युरी इन कर्नाटका, you go to Madhumalai, you go to Bandipur and other wildlife sanctuaries in the north also. So you see packages start with 15,000 rupees per night. काय ना, फक्त स्टे कॉम्प्लिमेंटरी ब्रेकफास्ट तुका 15,000 रुपया मिनिमम. हांव लास्ट टायम कबिनी गेलो तेन्ना हांवें पळयलें की तुका बरो तुका आवडटा तो अशी कॉटेज घेवपाक गेलो तूं इन अ रिसॉर्ट, तुका ते एटलीस्ट 20-21,000 तुका मिनिमम पे करचे पडटा. 7 स्टाराचे जाल्यार. हय, 7 स्टाराचे रेट जाल्यार. 7 स्टाराची रेट. इट इज एक्चुअली मोर दॅन 7 स्टार. सो हांवें चिंतलें की ह्या रेटीन एक हाय क्लास लोक जे आसा पळय तांकांच परवडटा आनी तेच अशे भायर वायल्ड लायफान वतले. आनीक जो मिडल क्लास आसा, लोवर मिडल क्लास आसा, तेंचे खातीर थंय रावपाक कांयच जागो ना. सो पॉकेट फ्रेंडली रेट्स दिला तुम्ही म्हणजे वी आर चार्जिंग व्हेरी मिनिमम रेट्स. पैसा वसूल. इवन द फूड वी आर चार्जिंग व्हेरी मिनिमम रेट्स जेवणाचे सुद्धा एज कम्पेर्ड टू द मार्केट रेट्स. दो इट इज इनसायड. कशें आसता लोकांचें, एनी बिजनसमॅन ही इज ऑफरिंग एकोमोडेशन एट तुका 8 किलोमिटर भितर जंगलान. सो ही वील तेजे प्रायस सदांच मायज आसता. जितले भितर तितले पयशे मायज. इवन जेवणाचे सुद्दां तशेंच आसता. सो बेजिकली आमी आमची जेवणाची रेट्स जी आसा आनी एकोमोडेशनाची रेट्स जी आसा वीच इज फार बेटर दॅन एनी अदर एकोमोडेशन इन द वायल्ड लायफ. तर तुमी पळयताले पासय 2 आनी आमी आयिल्ले आसा. द अर्दन नेस्टान आमचे बरोबर आशिल्ले बासुरी देसाय. एक अभिमानाची गजाल की गोंयकार भुरगो आपल्या गांवांत वचून एक रिसोर्ट तयार करता, कंप्लिटली इको फ्रेंडली रिसोर्ट गांवच्या लोकांक घेवन, आनी तांकांय बी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता आनी स्वताय बी आपलो मार्क क्रिएट करून दवरता. आमी जेन्ना रिपोर्टर म्हणटा, जसो बासुरी रिपोर्टर आमी खूब बरयता, पूण आमच्या लायफानूय आमी ते जर मातशें आत्मसात करून फुडें व्हेलें जाल्यार ते समाजाक आनी देशाक फायद्याचें थारूंक शकता. सो असो इनिशिएटीव घेतला म्हणून बासुरी अभिनंदन तुका. थँक्यू आनी ऑल द बेस्ट. आतां तरी कोविड सोंपलोसो धरुया. होप सो. कारण 3दा बंद करचे पडले ताका सुरू केल्या उपरांत, आनी आतां घडये बंद करचे पडपाना. फॉरएवर मोर कॉटेजीस वील कम. जांकां हांगा येवपाचें आसा तांकां यू कॅन ऑलवेज गो ऑन अ गुगल एंड चॅक. इट इज देर ऑन गुगल. बट स्टील काणकोणच्यान पर्तगाळ मठ क्रॉस करून एक 100 मिटरांचेर तुमकां जी खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीची गेट दिसतली, थंयच्यान भितर सरले जाल्यार सरळ बाण धरीत भितर या. बाणान सारकें हांगा पावयतलो. रायट. तुम्ही पळयतात पासय on your favorite website www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa. Our production partners, all the beauty that you have seen in the entire episode is due to Prasad Deshpande and his goabailin.com. Drone partners जे वयल्यान आमी शूट केल्ले आसा दाखोवपा खातीर एक्चुअल जागो कसो दिसता ते हॉक स्टुडियोज पळयत.